महाकाव्यांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप। त्या दिसांनी अशें घडलें। आवय बराबर 7 भावांक कैदी केले। सोमूत आदवाडता ते दुकराचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जेरबोंद मारून राजा तांकां बोळ करतालो। आवय खरीपणी तोखणाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिचो उगडास करूंक फावो आशिल्ली, कारण एकाच दिसा आपले 7 पुतांचें मरण तिणें पळयलें आनी देवाचेर थेवलोल्या भरोशान तिणें तें काळजीदारपणान सोंसलें। खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जण एकल्याक ही घोटाय दिताली। उंच भावनांनी बरोवन ओस्तेरेचे मधुर उतरांक तिणें दादल्याचे बोळ मेळयलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या कुसव्यांत कशें रिगले तें हांवूच नकळो। हांवें तुमकां स्वासान आनी जिवान भरूंक ना। तुमचो दर एकलो सांदो हांवें आकारूंक ना। मनशाक जल्म दिता आनी सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार चलयता तो पृथ्वीचो रोचणार आपले काकलुतीन तुमचो स्वास आनी जीव खात्रेन परतून दितलो। कित्याक तुमी ताच्या कायद्या पासत तुमचो जीव सोडून दितात। ती असले नेटान उलयली देखून आंतियोक आपणाक ती किकोंत करता म्हूण समजलो, कित्याक ती उतरां ताका अपमानाची शी दिसली। आनी सगळ्या वनलान तो आजून जिवो आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो। आपल्या पुर्वजांच्या चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार ताका आपूण गिरेस्त आनी खुशाल करतलो म्हूण ताणें बेश्टें उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन भासायलें। इतलेंच न्हय, ताका आपलो इश्ट करतलो आनी व्हडली जुटी दितलो म्हूण ताणें सांगलें। त्या तरणाट्यान तो सांगतालो ताची परवाच करूंक ना, देखून राजान ताचे आवयक उलो मारलो आनी भुरग्याक आपलें जिवीत वाचोवंक बूद दी म्हूण ताणें तिचे लागीं मागलें। तो परतून मागतालो म्हूण आपल्या पुताक समजावंक ती तयार जाली। ताचेर ओडो घालून आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन तिणें राजाक फटयलो, म्हणून म्हज्या पुता म्हजे चुचुरे कोर, 9 म्हयने म्हज्या कुसव्यान हांवें तुका सांबाळलो आनी 3 वर्सां पर्यंत म्हज्या दुदान तुका पोसलो आनी तूं पावलाय ते पिरायेर पर्यंत हांवें तुजें उदार पसन केलें आनी तुका ल्हान व्हड करून हे पिरायेर पावसोर सांबाळलो। म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं मागतां, सरकार आनी पृथ्वीमेर नदर तांतून आसा तितलेंय पळय। कांयच नासलें तांतलें देवान तें केलें म्हूण जाणो जा आनी अशेंच आख्खे मनशाकूळ जल्मा येता। ह्या फाशीदाराक भिवू नाका, पूण तुमी तुज्या भावा सारको काळजीदार म्हूण दाखय आनी काकलुतीच्या दिसा तुज्या भावा सांगाती तूं म्हाका मेळचे खातीर खुशीन मरण घे। तिणें उलोवन सोंपयताच तरणाट्यान म्हणलें, तुमी सगळे कित्याक रावल्यात? राजाच्या हुकुमाक हांव पाळो दिवचो ना। मोइजेसा उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली सोमूत हांव पाळटां आनी तूं हेब्रेवांचेर सगळे तरेचे वायट हाडला तो तूं खरेपणीन देवाच्या हातांतलो सुटचोच नाय। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादुशी जातलें। सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे, म्हजे विनोनेक कान दी, म्हज्या ओंठाचेर फोट ना लोबाडी ना। जबाब, तुजें मुखामळ बघून सर्वेस्परा
म्हजें काळीज दादूशी जातलें. समोर तिची वाट हांवें दवरल्या, तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोट दवरल्यात. म्हजीं पावलां आलोंक नात. हो पळय, हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां शीत दिवन आयक. सोबाब, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादूशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावली वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याचे सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलूं. तुजें मुखामोळ बगूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादूशी जातलो. सोबाब, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादूशी जातलें. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून सिसांक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगींच दाखोवन जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार अशी: कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देसान गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येयसर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोडटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हांवें आमचेर राज चलयलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, शाबास बरें चाकरा, इल्लेशे वस्तूंत तूं विस्वासी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो भांगाराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालांत घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें वोंपूंक नाय तें तूं लुवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोश्टे चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें वोंपूंक ना तें हांव लुवतां म्हूण तूं तर जाणू आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत तो घेतलो आसलो आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनया,
ताचे लागीं 10 नाणे आसात मू, तर हांव तुमकां सांगता, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगलें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसा तेंय काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें रास चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्या हुजीर ताचो जीव काडात. आनी अशें उलयले उपरांत जेजू येरा आदी जेरुसलेमाच्या वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. शाबास बरे सेवका. लूक 19:17. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत देवाची समूर्त सांबाळूंक एक विस्वाशी आवय आपल्या 7 पुतांचे वळवळ्यांचे मरण एकाच दिसा पळयता आनी शेवटाक आपुणूय मरता. हें कुटुंब देवाचे समूर्तीक विस्वाशी रावता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सर्गींच्या राजाची खबर परगट्टा आनी तें येवचें जालें म्हूण सांगता. आपल्या सेवकांक आपोवन एक सारकी देणी वांटता. ह्या देण्या उद्देशी देवाची आनी पेल्याची मन लावन मोगान सेवा करूंक जबाबदारी दिता. आपूण राजा जावन परत येयसर नवी मनशां जिखूंक आदेश दिवन सर्गार वेता. आपले राज तापोवंक जेजू येवचो जालो, येतोच मनसुबी करतलो. ध्यान मन लावन आनी मोगान देवाची आनी मनशाची सेवा करतल्यांक म्हणटलो, शाबास बऱ्या सेवका, आनी इनाम दितलो. अविस्वासी सेवकांक ख्यास्त लायतलो. देवान सगल्यांक आमकां आपलो मोग आनी देणी वांटून दिल्यात, म्हणटच आमी कसलोच भेदभाव वो वेगळोचार करिनासतना विस्वासान आनी जबाबदारेन जेजूची बरी खबर परगटून मोगान आनी विस्वासान तांची सेवा करूंक जेजूच्या राजाक मनशां जिखून घेवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, मोगान आनी विस्वासान मनशाची सेवा करून जेजूच्या राजाक नवी मनशां जिखूंक वावरया.